70 मेळावलीच्या IIT प्रकल्पाक विरोधातली किट न्हिवपाची शक्यताय जाल्या उणी। बाजू पटोवन दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान 70कारां बरोबर घेतली बसका। बसकेक विश्वजीतय असलो हजर, पूण मेळावलेकार म्हणटात जमीन दिवचे नात मेजपाक। वेगान धांवपी व्हडल्या बोटींक लागून जाता नुस्तेमारीचेर परिणाम, आमच्यो काटाळ्योय व्हरतात वडून। बेतलांतले पारंपारीक नुस्तेकार बेजारल्यात, म्हणटात आमचे सुवातेत नाका व्हडल्या बोटींची जेटी। बेगीनूच गोंयचे रस्ते जातले खंय चकचकीत, भौशीक बांदकाम मंत्र्यान दिला उतर। वयल्यान नव्या रस्त्यांक दिल्या 10 वर्सांची गॅरंटी। संसदेत पास केल्ल्या शेतकारांच्या बिलाक वाडत चल्ला विरोध। गोंय प्रदेश काँग्रेसीनय उक्तायलो राजभवनार वचून आपलो निषेध। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 70तल्या मेळावली वाठारांत येवपी IIT प्रकल्पाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी मेळावलीच्या लोकांक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमार दीस बसके खातीर आपयल्ले, पूण चर्चेचो यत्न फिसकटलो। प्रकल्पा खातीर जमीन मेजपाचें काम फुडें व्हरपाक दिवचे नात, थळाव्या लोकांनी सांगलें। पणजी आल्तिनावेल्या वन भवनात ही बसका जाली। ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि आमदार विश्वजीत राणे हजर आशिल्लो। प्रस्तावित IIT प्रकल्पाचे तांणी थळाव्या लोकांक प्रेझेंटेशन दाखयले। ही सरकारी जमीन आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान लोकांक सांगले। तरीकूय लोकांचे प्रस्न सोडवपाचे उतरय तांणी तांकां दिले। सरकारा कडेन तांची बाजू मांडपा खातीर 4 सदस्यीय समिती स्थापन करपाचो तांचो उद्देश आशिल्लो, पूण प्रत्यक्षात मात वेगळेच घडले। पळयात। थंयसर कोणी काजी लायता आसतले किंवा आनी कितें करता आसतले, आमी सरळूच तांकां सांगलें की तुमचे जे कोणाचे कितें कडेन वॅलीड डॉक्युमेंट आसात, ओके, 21 वर्सां काजी लायता, 21 वर्सां लायता, त्यांनी आपले डॉक्युमेंट सबमीट करचे। सरकार ताजेर विचार करता आणि जर तांकां रिप्लेसमेंट फाल्यां सकाळी प्रूव केली कोणी तरी आपली बाबा 2 लाख स्क्वेअर मीटर जागा त्या स्थानकांत सुद्दां येता आसत जाल्यार कितें आसा जागा ताका डॉक्युमेंटाच्या प्रमाणे दिता। तांच्यांनी म्हणचें की केन्ना तरी ओल्ड ऑर्डरी आसा आमच्या कडेन, ओके, आमी ऑर्डरी तुमी सांगले तांकां तुमी फाल्यां सबमीट करात, ओके, ऑर्डरी आमी जाता जाल्यार फास्ट ट्रॅक करून तुमकां रिप्लेसमेंट जागा जी आसा पळय ही रिप्लेसमेंट जागा आमची दिवपाची तयारी आसा। जर फाल्यां सकाळी तांच्यांनी म्हटलें की म्हाजे डॉक्युमेंट म्हाजी जमीन थंयसर गेल्या, इवन दो तांकां वेगळ्या पद्दतीन जर आमकां कॉम्पेन्सेट करचें पडलें, म्हणजे फाल्यां सकाळी कशाय पद्दतीन कॉम्पेन्सेट करचें पडूं, म्हणजे कदाचित एखादो तो उदरनिर्वाहाचें साधन काजी वयल्यान जर वयता आसत जाल्यार ताका वेगळ्या पद्दतीन आमकां जर सरकार म्हणून ताका कॉम्पेन्सेट करचो पडलो जाल्यार सरकार कोणाचेरूच अन्याय करतना हांव आनी दी रिप्रेझेंटींग द हेल्थ मिनिस्टर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ताका जाल्यार आमकां विशय सोडोवपाचो आसा, आमकां विशय मिक्स करपाचो ना। त्यातील तुमचे सगळ्यांचे विशय, ओके, तुम्ही 4 जाणांनी जे आसा हे कोणी तरी पंचायत बॉडी घेवन नाजाल्यार पंचायत बॉडी घेन आसत जाल्यार तेंच्यांनी मांडचें, बट तुम्ही कलेक्टरा कडेन तुम्ही विदीन 4 डेज ह्या जागेचे डॉक्युमेंट कितें तें दियात, आमी उलयता आणि तुम्ही 4 जाणांनी आमचे कडेन कम्युनिकेशन चालू दवरचें। तुमचे सगळे विशय रिलेटेड टू डॅट लँड, अदरवायज मेळवले गांवांतले रिलेटेड अदर लँड, हे विशय जे आसा हे सगळे विशय सोडोवपाची जबाबदारी आमी दोगांयनी घेतल्या। इतको म्हणजे इट इज अ नॅशनल प्रायड आशिल्लो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता आनी तो बी सरकारी जागेत तुम्ही सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करपाक जाय। आतां विलेजर्स जे आहा पळय न्ही रे, हांव तुका सांगता म्हाजो अंदाज आयिल्ल्या पैकी थंयसर 13 जाणांची फक्त जागा आशिल्ली, तेंच्यांनी हातवेर केला त्या प्रमाणे, त्याच्या वयर लोकांची जागा नासली। तो तांचो एक लिडर शुभम शिवणकर तो GDPचो विशय आनी हे मांडटालो, हांवें ताका सांगलें आमी 13 जाणांचो न्ही गांवांतल्या 100% लोकांच्या विकासाचो विचार करता। त्या 13 जाणांक, ओके, तेंचो कितें ना कितें तरी सपोज थंयसर चुकून काजी आसातूय बी तेंच्यो, आमी ना म्हणूंक ना, परत सांगता आसातूय बी, पण तेंचोय विचार कितें करपाक जाय जाल्यार सरकार करता। ऑप्शन इज ओपन। तांकां सांगलां तेंच्यांनी कितें तरी ऑर्डरी आहा म्हणटा त्यो जर ऑर्डरी दिल्यो आनी ते ऑर्डर जर फाल्यां सांगता तेजी 5000 लँड आहा, आमी रिप्लेसमेंट 5000 लँड तेच्या नांवार करता, सांगलां आमी तांकां। प्रोटेस्ट आसतना तुमी फुडें सरले सर कितें तें आमी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्या पर्यायांचेर आमी समाधानी नात। ह्या आदी आमचे म्हणणे ऐकून घेवंक ना, पूण जेन्ना आमी रस्त्यार देंवले तेन्ना सरकाराक जाग आयली, अशें ह्या प्रकल्पाक विरोध करप्यांनी म्हटलां। मुख्यमंत्र्यान मेळावली वाठारांत येवन तांच्यो समस्या ऐकून घेवपाक जाय आशिल्ल्यो, तेन्नाच ताका त्यो सारक्यो कळटा आशिल्ल्यो, अशें लोकांचें म्हणणें। आज जो रेस केल्लो आपले 40 मणी तेतूंतले 13 आसतले म्हणून आमी एका गांवांतले येवना, आमी 100 वाड्याचे लोक येयल्ले आसा हांगासर, कळ्ळें न्हू, 4-5 आमकां जर कोणाची जमनी कितें आसा म्हटलं आमी सगळ्या लोकांक घेवन येताले। म्हणून कोणाचो कितें इश्यू आहा न्हू तो CMाक हांव सांगता, तूं
आमच्या मेलावलीन यो मिटींग घेवया कोणाचें कितें आसा थंयच उलोवया. विश्वजीत राणे सांगला 1972 जेन्ना सर्वे जाल्लो तेन्ना कोणाचेच ऑब्जेक्शन नाशिल्लें म्हणून. 1972 विश्वजीत राण्यान म्हटलें पळय स्टेटमेंट एक मिनिट विश्वजीत राण्यान म्हटलें न्हू तेन्ना तेका सांगपाचें कितें तुज्या बापायक पयलीं विचार ऑब्जेक्शन आशिल्लें काय तेन्ना न्हू दबदबो आशिल्लो लोकांचेर. आमच्या गांवच्या लोकांक दामून दवरलेलो वी वर प्रेस्ड आमकां दामून असो दवरलेलो. आमच्या गांवच्या लोकांक दामून दवरलेलो वी वर प्रेस्ड आमकां दामून असो दवरलेलो. आनी तेन्ना लोक जेन्ना गेल्ले तेन्ना एक उत्तर काडणारे फक्त हांगा आज चल तुका जाय मरे गोरवां वर गांव तुमी फक्त हेच करपा खातीर. आनी आयज जेन्ना आमी शिकले कोण भुरगे आनी येवन हांगा विचारता सांगता तुमी लेटरां बरोवन दिया हे करून दिया ते करून. अरे पावर आसा सीएम जाला पावर आसा तो कित्या खातीर यूज करता फक्त अशें नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सायन करपा खातीर आनी आमच्या गोंयकारांक फक्त चिड्डून मारपा खातीर. होच आमचो हे गोंयकारपण आमचें हेच डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार आयआयटी हाडपाक जाय असो प्रश्न ना. बाकी आनी कितें हाडा आमी 4 लोक हेच्या फुडें हे कमिटी करपाची आसता पळय 4 लोकांची 5 लोकांची फुटाफूट आनी कित्याकूच येवन उलोवपाक तयार ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. राज्यसभेत मान्य केल्ल्या शेतकी बिला आड काँग्रेसीन सोमार दीस राजभवना भायर धरण्यात आंदोलन केले. ह्या बिलाक तांणी खर विरोध केलो. ह्या शेतकी बिलांक देशभर विरोध जायत आसा. कांय कडेन तर शेतकार रस्त्यार देंवल्यात. ह्या बिलांक लागून एनडीएचो घटक पक्ष आशिल्ल्या शिरोमणी अकाली दलानूय सरकाराचेर फोग काडलो. ताका लागून युती फिसकटल्या. आयचे जे एजिटेशन काँग्रेस पक्षान आज हांगा राजभवनाचेर चलो राजभवनाच्या माध्यमांतल्यान केलां हे काँग्रेस पक्षाचो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आसा. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जो कायदो जाला त्या कायद्याच्या विरोधात आज देशभर हे एजिटेशन चालू आसा. काँग्रेस पक्षाचे स्पश्ट मागणें आसा की हो कायदो जाता तितले बेगीन फाटल्यान घेवचो. गोवा 365 खातीर दोनापावलाच्यान अमर चावरिया. पारंपारीक नुस्तेमारी करतले सुवातेर आमकां खासगी जेटी नाका. बेतल्यांतल्यान थळाव्या नुस्तेमारांची मागणी आसा. वेगान वचपी ह्यो बोटी आमच्यो काटाळ्यो तोडून वतात तशेंच हरशीं भोव अडचणी निर्माण करतात. हाचेर उपाय येवजण काडपा खातीर सोमारा तांणी आपले भितर बसका घेतली. आतां ते आपले गाराणे सरकाराच्या कानार घालतले. हरमलच्या थळाव्या बारीक नुस्तेकारांक जो प्रश्न पिट्टा तोच बेतलांतल्या नुस्तेकारांकय पिट्टा. त्यांच्या दर्यादेग वाठारांत महाराष्ट्रांतल्यो नुस्तेमार बोटी येवन व्हडा प्रमाणांत नुस्तें व्हरतात. इतलेंच न्हू तर थळाव्यांच्यो बोटी जेन्ना नुस्तेमारी करपा खातीर दर्यांतल्यान धांवतात त्या वेळार बारीक नुस्तेकारांची जाळी ओडून व्हरतात. जाळी पिंजिल्ल्यान तांकां भोव लुकसाण सोंसचें पडटा. तांकां बोटकारांक प्रायवेट जेट करपाक आमी दिताय म्हणून पूण आमकां ते प्रायवेट जेटी नाकाय. आमगे ते प्रायवेट जेटी केले जाय तो आमगे पर फिशरमॅन डेली ब्रेड बोताय थिंगा तिसरी कोंड पडा जो पडाय ती आम काडून हाडपाना ती आपणाक प्रायवेट प्रॉपर्टी म्हटले आनी आम थिंगा इलाड करपाना ते काडपाक. सेकंड थिंग रिवर गिलनेट आमगे कंटाट सोडाय थिंगा ते कंटाट भोल जाय हितू ते आमकां मारून येतले आनी आपण ते मारून येताय आमकां बोटकार आहाय ते मोर फिशरी थिंग तो आमगे कंटाट थिंग सोडाय ते लागताय. ते कितें सांगितलं ते ओयल सूर्य कोयती घेवन पात्र त्या खातीर गव्हर्मेंटान आज चोच रावची ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांबाळपाक आमगे फिशिंगा पळय हें चलता ते सुद्दां तांकां प्रायवेट जेटी नाकाच. ओके म्हणजे एकच जेटी आसपाक जाय. एक जेटी नाता तुमी आनी हुंयच्यान जेट करे तांकां प्रॉब्लेम पूण आमगे लोक काम करता आनी पट बोता ते सुद्दां ते आमकां जेटी नाकाय. प्रश्न फक्त महाराष्ट्रांतल्यान येवपी नुस्तेमारी करपी नुस्तेकारांचो ना जाल्यार थळाव्या व्हडल्या बोटींचोय आमकां त्रास जाता अशें बेतलांतल्या थळाव्या नुस्तेकारांची कागाळ आसा. आयकात तांचे गाराणे. मलपे बोटी आमचे म्हणजे गोंयांत येवन नुस्तें घेवन वयता आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन खूब विनंती सुद्दां केली पूण आमचे आयकोंक तयार ना. लास्ट टायमार म्हणटा तशें सरकारान आमचे आयकलें आनी अशे पासून आमकां ऑर्डर दिली की तांकां धरून हाडपाचें पूण आमचो नाइलाज जालो. आमकां वचोंक मेळना जालें दर्यार वचलो. आमचे आतां आमचे बेतलान बोटी व्हडले व्हडले जाल्या. कितले मिटर आसा कायद्या प्रमाणे आसा वो ते म्हाका खबर ना पूण सरकारान तांकां कशी मान्यताय दिली हेय म्हाका खबर ना. पूण इतल्या स्पिडीन वयतात की आमी जर बारीक बारीक ट्रेडिशनल फिशरमॅनान जर जाळ घातले जाल्यार ते जाळ घेवन वयतात आनी आमचे सांगलेले पासून कोण आयकना. म्हणजे अशी हालत आमची जाल्या. अशें जर जालें जाल्यार आमी जगपाचें कशें.
लॉस म्हणल्यार कितें हाय स्पीड गेल्यावर बोटी तुका हालता, मागीर व्हडले व्हडले ओसाडी येता बोटीक लागून, तांकां त्रास जाता. दुसरे काटाळे तांकां ओडटा आसतना त्रास जाता, किंवा एक एक वेळा काटाळे ते तोडूनय वयता. दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हें बी आसता, तुफान बी जाल्लें आसता तेन्ना हांगा नांगरून दवरलेले आसता व्हडले व्हडले बोटी. आनी आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक बरे भशेन हांगा फिशींग करपाक मेळना. गोवा 365 खातीर बेतलांतल्यान रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकारांक बेगीनूच बरे रस्ते मेळटले. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पाऊसकारान सोमारा गोंयकारांक उतर दिला. इतलेंच न्हू तर ह्या नव्या रस्त्यांक ताणें 10 वर्सांची गॅरंटी दिल्या. आयज मेरेन गोंयच्या फोंडकुलांनी भरिल्ल्या रस्त्यांक लागून संबंदीत खात्याक आनी मंत्र्याक लोकांच्यो गाळीच मेळटाल्यो. लोकांक चकचकीत सुळसुळीत रस्ते मेळटले आनी ते 10 वर्सां टिकतले. भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकारान लोकांक गॅरंटी दिल्या खरी, लोकय ह्या रस्त्यांची उमळशिकेन वाट पळयतात. रस्त्यांची अवतिकायेक लागून लोकांच्यो कागाळी वाडल्यात अशें तेच्या कानार घालतकच ताणें ही जाप दिली. पळयात ताचें उतर. गोंयचे स्टेट हायवे, नॅशनल हायवे आनी इंटरनल रोड सगळे गोंयचे आमी पळयल्या. जवळ जवळ हें काम मार्च फेब्रुवारी मार्चा साकून बंद आसा. मार्च एप्रील साकून बंद आसा काम. आनी आतां पावस निवळ जाल्लो आसा आनी आमी पावस समज असोच निवळ जालो जाल्यार फुडल्या 2 दिसांक हें काम चालू जातलें. खुबश्यो आमी वॉक दिल्ले आसा स्टेट हायवेच्यो, तेन्ना गोवा स्टेट हायवेच्यो, तेन्ना ह्योय वॉक आमी दिल्ले आसा. तें काम हॉटमिक्साचें फूल क्रावड बाकीचे गटर्स बिटर्स चालू करताले काम. आनी रोड पयले आमी पळयता रोड गेला ना म्हणना. नॅशनल हायवेचें कामूय जोरान चालू आसा आनी बाकीचें काम फाटल्या दिसांनी जालें ना. तें काम आतां बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट जातलें. रोड बरे गोंयकारांक मेळटले. हें जें आमचें पॅन्डेमीक सिच्युएशन जें आयलां तेन्नाच्यान काम बंद आसा सगळें. सो कोविडाक लागून रिजन होतो. हय, तेन्ना लेबर गेले न्ही, लेबर गेले, मटेरियल मेळना जालें, सगळे प्लांट हॉटमिक्साचे बंद जाले, मागीर खडी मेळना. आतां सगळे अवेलेबल आसा. सगळे स्टार्ट जालें. केन्ना एक्सपेक्टेड करता की दीस नॅशनल हायवे विल बी कंप्लिटेड? नॅशनल हायवे आमी सांगला जुवारी ब्रिज आसा तो 2020 एप्रील आनी बाकीचे जे सगळे रोड आसा जे 2021 मे म्हटल्यार कंप्लीट करपाचें आमचें टार्गेट आसा. आनी जुवारी आसा तो 8 लायन जो ब्रिज आसा, एप्रोच ब्रिज आनी जुवारी ब्रिज, तो 4 लायन जो आसा तो एप्रिलाक स्टार्ट जातलो. आनी बरोबर आसा न्ही, सगळें आतां गोंयभर काम चालू आसा. आनी गोंयभर काम चालू आसतना कितें आसता, काम चालू आसतना आतां जे सर्वीस रोड आसा थंय आमी फूल क्रावड घालता आनी रोखडेच तेजेर हॉटमिक्स घालता. पूण तें धरना, मातसो ताका टायम जाय न्ही. फूल क्रावड घालून जवळ जवळ 1 ते 1.5 म्हयनो मुवमेंट जावपाक जाय. कॉन्ट्रॅक्टराचो काय मिस्टेक ना? कॉन्ट्रॅक्टराची मिस्टेक ना, आमी काम करून घेता न्ही, तेजी मिस्टेक जावंक शकना. तेन्ना आमी आतां फुडें सांगता न्ही, आतां जें काम चालू आसा तें फुडलें आमी गॅरंटी दिता ह्या रस्त्यांची. हें समज नॅशनल हायवेचे 2021 मेक हें कंप्लीट करपा आसा. पत्रादेवी टू तुगेलें जें काम चालू आसा तें जावं वेस्टर्न बायपास, मागीर तो लोटलेचो रोड जो आसा मिसींग लिंक, जावं बाकीचे सगळे रोड आसा वेर्नापुरी टू सडा, हे सगळे रोड मे म्हयने 2021 कंप्लीट जातकीर हांव रस्त्याची गॅरंटी दिता तुका. कितें सांगूंक सोदता तूं ह्या हितून? लोकांक सांगूंक सोदता, आतां ताप पडलो, आतां पावस गेल्लो आसा, रस्त्याचें काम जोरान चालू जातलें. आमकां केंद्र सरकारान 150 कोटी दिल्ले आसा सगळ्या नॅशनल हायवेक. जे काम नॅशनल हायवेचे चालू ना थंय हॉटमिक्स घालपाक, तेन्ना आमी हे कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिल्ली आसा. स्टेट हायवेचे आमी फाटल्या जवळ जवळ फेब्रुवारीक ऑर्डर दिल्ली आसा. ज्यो मडगांव आसा, वास्को आसा, तुगेले फोंडा शहर आसा, म्हापसा आसा, पणजे आसा, ह्या शहराची कामां जी आसा ही आतां बेगींतल्या बेगीत चालू जातली. कन्सल्टंट विशय जो आसा तो कन्सल्टंट आतां कितें आसा ताका पयलीं ते कॉन्ट्रॅक्टर पेमेंट करता, जो जुवारीचो दिलीप बिल्डकॉन कॉन्ट्रॅक्टर पेमेंट करता. आनी आतां तो तेणी कितें आसता, जे ड्रॉईंग बी पयलींच धाडलेलां, खूब पयलीं धाडलेलें ड्रॉईंग जे सगळें आसा कन्सल्टंटाचें, तो विशय आतां ना. कन्सल्टंटाचो विशय ना, तेणी आपलें काम केलां. मटेरियल सुद्दां जें कितें इम्पोर्ट जावपाचें तें सुद्दां जाल्लें आसा, ते सुद्दां टोटली ऑर्डर दिल्ली आसा. आतां फक्त आमकां एप्रिलाक हो ब्रिज लोकां खातीर उक्त करपाचो हें आमचें टार्गेट आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. देशातल्या कोरोना संक्रमणा विशीं बरी आनी वायट अश्यो 2 गजाली आसात.
धादोसकायेची गजाल म्हळ्यार 50 लाख जाणांनी कोरोनाचेर मात केल्या. देशातले कोरोना दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण 82.74% आसा. म्हळ्यारूच 100 मदले 82 दुयेंती बरे जातात. चिंतेचो विशय म्हळ्यार फाटल्या 27 दिसांपासून 1000 परस चड जाणांक मरण आयलां. भारतात कोरोना व्हायरसाच्यो केशी 60,74,000 पावल्यात. फाटल्या 24 वरांतच 82,000 केशींची नोंद जाल्या. जाल्यार 50,16,000 लोक कोरोना मुक्त जाल्यात. भारतात एकाच दिसात 82,170 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,139 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात. जाल्यार 74,893 पेशंट बरे जाल्यात. आता मेरेन भारतात 60,74,702 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केसी 9,62,000 पावल्यात. 95,542 जाणांच्या मरणाची जाल्यार 50,16,520 पेशंट दुयेंस मुक्त जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आणि कोरोनान नाकापुरो करून सोडिल्लीं भारतांतलीं 5 राज्यां. महाराष्ट्रान 13,39,000 नोंद केल्या. आंध्र प्रदेशाच्यो केसी 6,75,000 पावल्यात. 5,80,000 हो तामिळनाडूचो आंकडो. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतली नोंद 3,87,000 जाल्या. पुराय संवसाराचे परिस्थितीचेर नदर घालीत जाल्यार दिसून येता एकाच दिसांत संवसारभर 2.5 लाख केसी मुखार आयल्यात. एक्टिव्ह केसी 3,33,00,000 पावल्यात. 10 लाख लोकांक मरण आयिल्ल्यांची नोंद मेळटा. जाल्यार 2,46,00,000 पेशंट बरे जाल्ल्याची सुखदिणी बातमी आसा. आनी कोरोनान घाम काडिल्ले संवसाराचे फाटीवेले हे 5 देश. अमेरिकेचो आंकडो 69,60,000 पावला. 60,74,000 नोंद करत भारत अर्थातच दुसरे सुवातेर आसा. 47,32,000 हो ब्राझिलाचो आंकडो. रशियेंतल्यो केसी 11,51,000 पावल्यात. जाल्यार कोलंबियाचो आंकडो 8,13,000 जाला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पेडणेच्या उजो पालोवपी दळाची बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या. बिल्डिंग कितली सुरक्षीत आसा हें पळोवपा खातीर स्लॅब आनी कॉन्क्रिटाचे नमुने घेवन ते विश्लेशणा खातीर धाडून दिल्यात. हे नमुने धाडून दिवन सुमार 1 वर्स जालें आनी ताचो अहवाल अजूनय येवंक ना. आपतकालीन स्थिती वेळार लोकांक मदत करपा खातीर उजो पालोवपी दळूच धांवून वता. पूण हांगा तांचेच सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला. कोण घेतलो काय तांची सुरक्षा पळयात. पेडणेच्या उजो पालोवपी दळाचे बिल्डिंगेचो विशय गोंयचो आवाज एनजीओन उखलून धरला. पळयात ही खिणचित्रां. बिल्डिंगेचे वण्टीक वेरो गेल्यात. स्लॅबय कोसळून लोखंडाचे रॉड भायर सरल्यात. फाटल्या 1 वर्सा सावन हाचेर आवाज करून लेगीत ही गजाल कोणेच कानामनार घेतली ना. गोंयचो आवाज संघटनेन आरोप केला. जे कलेक्टर ऑफिस आहा त्याच्या सकयल जो फायर ब्रिगेडचे ऑफिस आहा हे आसा जे गाडयो दवरतात ते खांबे जे आसा सायडीचे ते क्रॅक गेल्ले आसा आनी तेचे सिमेंट गेल्ले. जे भितरले लोखंडाची जी वारो आसात ते वारो इतले गंजलेले आहा तेजी जरा नखान जरा ही काडली जाल्यार कपडे वता अशी परिस्थिती आहा. आनी ही जवळ जवळ 2 वर्सां जाली ही परिस्थिती दिसण्याक येता. आनी त्याच्या भायर हांवें जवळ जवळ 2 फावटी लायव्ह व्हिडिओ समोर समोर हाडलेली बातमी. आज म्हाका येवचें पडलें ही परिस्थिती पळोवन. आनी आज हांवें विचारले जे साहेब नवीन येयले जर 8 महिने जाले म्हाका दिसता साहेब येयल्यात फायर ब्रिगेडचे गवस म्हणून तांकां तेंच्या कडेन चवकशी केली तर हे आतां आमी हे केल्ले आहा फुडें फायल धाडलेली आसा ती जावपाची आहा. पण म्हाजो विशय विचारपाचें गव्हर्मेंटाक इतलेंच आहा की हे आतां कोविड-19चो जो महामारी हे आसा जे चल्लेले आहा ताका आतां इतको म्हळ्यार हांवें कितके फुडें वचत तें सांगूंक जायना. आनी ही फायल फुडें गेल्ली आहा जवळ जवळ म्हाका दिसता 9 म्हयने 1 वर्स जालें आसतलें फायल गेल्यात फुडें. पण तेच्या उपरांत आतां वाट पळयतात काय हे कोण मेळ्ळ्या उपरांत वयल्यान सकयल देंवळे पर्यंत कोसळे पर्यंत वाट पळयता काय गव्हर्मेंट. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कमोलकार. केपेच्या खाडे पाड्डी वाठारांत एके 18 वर्सां पिरायेचे चलयेचो खून जाला. चलयेच्याच घराकुशीच्या व्हाळात तिची कूड सापडल्या. जाल्यार
कावऱ्या 22 वर्सां पिरायेच्या एका चल्यान गोळ घेऊन आत्महत्या केल्या. कुंकळी पुलीस तपास करतात. आयतारची घडणूक. थळावे सांगतात ते प्रमाण ही चली आत्महत्या केल्ल्या त्या चल्याची मोगी. कपडे धुवपाक गेल्ले कडेन ताणें तिचो खून केलो आणि त्या उपरांत ताणें गोळ लावन घेवन स्वता आत्महत्या केल्या आसुये. पुलिसांनी दोगांचे कुडीचो पंचनामो केला. सांग्याचो आमदार प्रसाद गांवकार तशेंच थळाव्यांनी हे घडणुकेचेर आपली मतां उक्तायल्यांत. पळयात. आम घरा कडेन घरा फाटल्यान कितली हें करप मनशांनी कितें मारप म्हणल्यार हें सामको अजापी गोश्ट अशी दिसता. पूण अशी गोश्टी दुश्मना पासून घडोवन नाका अशें म्हाज्या मनाक दिसता. पूण जेन्ना तेजे वांगडा आनी कोण आसलो जाल्यार तेकाय ते पळोवपाक जाय पुलीस. पळोवपाक जाय आसलें. आनी त्या भुरग्याक ह्या ल्हान वयाचेर अशें करप म्हणजे साम चुकीचें आसता. आनी त्या भुरग्यांनी मारून गेलो खाला तो तेणी जीव दिलो. तो खंयचो भुरगो? तो अशें लोक म्हणटा की कावरी अशें म्हणटात. गणपती 3 म्हाका मेसेज आयली की आमच्या भुरग्यान हँगींग करून घेतलो म्हणून. आनी तो भटकावरी म्हणटात ती कावरी पिल्ली येयली भितर. सो आमी थंय गेल्ले. थंय वचून पळयलें पळयल्यार पुलीस बी आमी सगळे आशिल्ले. भुरगो सकयल देंवचालो पंचनाम चालू आशिल्लो. थंय गेले नंतर कळ्ळो विशय की तेणें हांगा कितें तरी एक इन्सिडंट केला आनी तो थंय पावलो अशें एक लोकांच्या म्हणण्या वयल्यान आमकां कळून आयलें. ताजे नंतर थंयच्यान आमी हांगा आयले. हांगा येवन हांगा स्पॉट पळयल्ले कडेन आसा. आमची PI आमची SP बी सगळे हांगा पावल्ले कडेन आसा. सांगपाचो तितलो की जी गोश्ट घडल्या ती वायट गोश्ट घडले कडेन आसा. आतां एक्झॅक्ट तातूंतल्यान पुलिसांचो आतां सगळें निश्चय चालू आसा. कशें जालें कितें जालें तें सोदप चालू आसा. बॉडी बी ऑलरेडी धाडले कडेन आसा म्हणजे मोरकान धाडले कडेन आसा. पोस्टमॉर्टम फाल्यां जाले नंतर एक्झॅक्ट हांगचो फॅक्ट कितें जालो हो थोडक्यात म्हणजे दोळ मुखार कळटलो. अजून ताची क्लियरिटी मेळ्ळे कडेन ना. तरुण पिढीक एक ल्हानसो सल्लो म्हाजो की अशें कांय इन्सिडंट घडटा किंवा करपाचो विचार केन्ना येता तेन्ना अशे विचार करचे न्ही. एकदम टोकाची भुमिका घेवची न्ही. कित्याक जर दोगांचे भितर भिनसले आसत किंवा फॅमिली भितर कितें भिनसले आसत जाल्यार सुद्दां बसून एक खुबशे इश्यू सॉल्व करून जाता. बसले नंतर खुबशे इश्यू सॉल्व जातात. सो तातूंतल्यान खुबशे गोश्टी बऱ्याक पावूंक शकता. There were 2 UDs registered in the 2 police stations yesterday. One was in Konkani and one was in Khobro, as I have already told you earlier. So now today both the postmortems have been conducted, and in the postmortem of the girl the findings are homicidal in nature. So we will be registering a case of murder and we will start our investigations accordingly. The prima facie suspect, as we had mentioned yesterday, is the boy itself who had later committed suicide. So his postmortem is also underway and we'll be getting those details shortly. And the case of murder is being registered at Konkani police station. GOA365 खातीर पाड्डीच्यान रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी भलायकी सांबाळात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.